नमस्कार. काल जे वादळान आमकां तडाखो दिलो तातूंत अजून आमची लायट जाग्यार पडना. काही जाग्यार आमी दिवपाचो प्रयत्न केला. ज्या जाग्यार पोल मोडल्या त्या जाग्यार आमी अजून पर्यंत पोल उबे करपाक पावना. पूण काही कडेन ऑलरेडी आमी 75% लायट दिल्या अशें म्हणपाक म्हाका हरकत ना. की जे जाग्यार दिवपाक मेळटा त्या जाग्यार आमी लायट दिल्ली आसा. अजून लायनमॅन काम करतात. हांव तेंचें अभिनंदन करता, कित्याक रातभर ते रावन काम चालू आसा तेंचें. की प्रत्येकाक लायट जायच ही गरजेची आसा. पूण तरी सुद्दां लोकांनी मातशें समजून घेवपाक जाय हें जें कितें चल्लां, कितें जालें. हाचे पावणान चड प्रॉब्लेम जाल्लो असो म्हाका. सेकेंड गांवशिऱ्यान एक मोठो मेजर प्रॉब्लेम हो लायटीचो. आनी प्रसाद पेंडसे म्हणटा ताच्या घराचेर काल एक आंबो पडलो. मागीर गवळीवाडा वयर रामा देवफोडे हेजें घर फूल पत्रे बित्रे गेलें. आनी खूब कडेन बारीक बारीक आनी खूब जाल्ली आसा. आनी आमच्या गांवडाची सगळे भुरग्यांनी मेळून. आनी काल एक लास्ट म्हणल्यार एक 8:30 म्हणल्यार फोंडेची फायर ब्रिगेड येवन प्रसाद पेंडसेच्या घरा वयले थोडे जे झाड आशिल्ले क्लियर करपाक ते पावले. पूण तेंची चूक ना. सो अकस्मात घडलेलें हें वादळ 4 दीस पयलीं सांगलेलें, पूण अशें जातलें म्हणून खबर नाशिल्लें. लायटी बसून मारामारी चालू आसा. आमचो प्रयत्न आसा ज्या जाग्यार दिवपाक मेळटा त्या जाग्यार बेगीन दिता. आनी चालूय आसा, ट्राय चालू आसा. एकंदर कितली झाडां पडली हे सायडीन कोवळ्या? एकंदर कोवळ्या 15 ते 20 झाडां पडलीं. आनी आमी जवळ जवळ 7 झाडां मेन रोडार क्लियर केली. तुमी स्वताहून? आमी स्वताहून. हांव म्हाजे बरोबर म्हाजे हांगसरले भुरगे आनी काही भुरग्यां कडेन कटर आशिल्ले ते कटर यूज करून आमी स्वता क्लियर केल्ली आसा. सो लोकांक बीन कितें हितूर डॅमेज बीन जाला तितूर पंचायत कितें हेल्प करतले तांकां काय? लोकांक डॅमेज जाल्यार हांवें आमच्या तलाटीक सांगलेलें आसा की बेगींतले बेगीन पंचनामा तयार कर. आनी ते पंचनामा तयार केल्या नंतर हांव स्थानीक आमदार जो आसा ताचे कडेन एक कॉपी दितलो आनी एक कॉपी वयर पावोवपाचो प्रयत्न आसा.